फुडल्या वर्सा मेरेन संजीवनी साखर कारखानो पुराय क्षमतेन सुरू जातलो। कारखानो बंद पडचो ना, तशेंच कारखान्याच्या खंयच्याच कामगारांक सेवेंतल्यान काडून उडोवचें ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच ऊस उत्पादकांक दिलां। शेनवारा तांणी संजीवनी साखर कारखान्याची पळोवणी केली, तशेंच कर्मचारी आनी ऊस उत्पादकांचे प्रश्न जाणून घेतले। आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत कारखान्या संदर्भात सगळे प्रश्न सुटावे करतलो अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलां। ह्या वेळार दूधसागर टूर ऑपरेटर्स तशेंच खण पिडेस्तांचे प्रश्न सुटावे करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां। सत्तेंत आयल्या उपरांत एसटी समाजाक आरक्षण मेळोवन दितले, ते भायर एसटी समाजा खातीर काम करतले। फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी समाजाचो मुख्यमंत्री हाडपाचो यत्न करतले अशें आश्वासन काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन दिलें। म्हापशा वाठारांतल्या देव बोडगेश्वर देवळांतल्या चोरी प्रकरणात बांगलादेशांतल्या 4 दुबावितांच्या पंगडाक कापोली महाराष्ट्राच्या पुलिसांनी अटक केली। ह्या 4 दुबावितांकडल्यान 7 लाखांची रोख रक्कम, 3 मोबायल फोन्स आनी 3 स्क्रूड्रायव्हर जप्त केले। फुडलो तपास सुरू आसा। सावड्डेचे आदले आमदार आनी आदले पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपक पावसकारान मुख्यमंत्र्याच्या हाजेरीन शेनवारा भाजपांत प्रवेश केलो। तशेंच दीपक पावसकार हांचो भाव तशेंच आदले सरपंच संदीप पावसकर आनी हेर कार्यकर्त्यांनी भाजपांत प्रवेश केलो। भाजपाच्या उमेदवारांक तेंको आसतलो म्हूण आदले आमदार दीपक पावसकारान सांगलें। गोंयचो पर्यटन हंगाम ह्या वर्सा वायट गेला अशी पर्यटक धंद्यात आशिल्ल्या जायत्या जाणांची कागाळ आसा। कांय तज्ञां प्रमाण लोकसभा वेंचणुको आनी गरमेची लाट ह्या दोनूय कारणां खातीर गोंयांतूच न्हय तर देशभर पर्यटन क्षेत्राक मार बसला। पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील आचयेका हाच्या मता प्रमाण भारतभर वेंचणुकेचें वातावरण आशिल्ल्यान पर्यटन उद्देगाक सध्या मंदी आयल्या। ट्रॅव्हल आनी टुरिझम संघटनेचे अध्यक्ष जॅक सुकिजा हांणी फाटले 2 म्हयने गोंयांत पर्यटन उणें जालां म्हणपाचें मान्य केलें आनी ताचे खातीर वेंचणुको आनी भारतभर आयिल्ल्या गरमेचें ल्हार कारण आसूं येता अशें म्हणलां। गोंयच्या पर्यटनाचे 2 भाग करून इव्हेंट वेंडिंग ह्या सॅक्टरांत गोंयान ह्या वर्सा बरी कामगिरी केल्या, पूण आंतरराष्ट्रीय पर्यटक कमी जाल्ल्यान शॅक्स आनी अशा पर्यटकांचेर निंबून आशिल्ल्या हॉटेल उद्देजकांक ह्या वर्सा लुकसाण जालां अशें तांणी सांगलें।
रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आदलो फुडारी श्रीकृष्णा परबान इंडिया आघाडीक तेंको दिला. आपूण आरजी सोडूंक ना जाल्यार ताणें आपल्याक पक्षांतल्यान काडून उडयल्ल्याचें श्रीकृष्णान ह्या वेळार सांगलें. मनोज परबाक लागून पक्ष चलना जाल्यार आपल्या सारकिल्ल्या जायत्या तरणाट्यांच्या वावराक लागून आरजी चलता अशें ताचें म्हणणें. राजकीय दुस्मान आशिल्ले दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ आनी सध्याचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे मदीं आतां गेदो पेटपाची शक्यताय आसा. कासारपालच्या संदीपक शिक्षण संस्थे खातीर इयत्ता 5वी आनी हायर सेकंडरीक मेळिल्ले परवानगेंत आडकाठी हाडपाचो यत्न करता असो आरोप नरेश सावळ हांणी करून आमदार शेटये हांकां उजरावून काडला. पोर वर्सा पावसाक लागून साकोड्डेच्या तृप्ती गांवकर हिचें घर कोसळून खूब लुकसाण जाल्लें. घर मोडिल्ल्यान आदार दिवपी कोणूच नासलो. घरांतले सगळे सामानूय पावसान नश्ट जाल्ले. मजगतीं घरकार तुळशीदास गांवकार हाकाय मरण आयलें. तेन्ना गोमंतक टीव्हीन तृप्तीक आदार मेळचो म्हणून उलो मारिल्लो. तृप्तीच्या परिस्थितीची दखल घेवन थळावो आमदार गणेश गांवकर श्रमदान येवजणे अंतर्गत बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी दारबांदोडेचे युवा विकास केंद्रान फुडाकार घेवन घर बांदून दिवपाक सुरवात केल्या. आतां सध्या घराचें काम चालू आसा. पावसा पयलीं घर बांदून तयार जातलें देखून जाणी आदार दिलो ताचे उपकार मानता अशें तृप्ती गांवकर हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. लोकसभा वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची शुक्रारा प्रचाराची सभा जाली. ह्या सभेक हाजेरी लायिल्ल्या एका मनशाक काळजाचो आताक घेवन ताका आंखटाक मरण येवपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बाबूसो वेरेकार हो कुडण्या साखळेचो नागरीक. ताची पिराय 63 वर्सां आशिल्ली अशें कळ्ळां. तो बेशुद्ध जावन पडल्या उपरांत ताका हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्लो. मात थंय ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी कळीत केलें. गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ हाणें अनूय पुरुमेत फेस्त घडोवन हाडला. आतां पावसाचो हंगाम सुरू जातलो आनी ताका लागून सदच्या जेवणाक लागपी सगळ्यो वस्तू सांठोवन दवरप हो ह्या पुरुमेताचो फेस्त घडोवन हाडपा फाटलो हेतू. शेनवारा ह्या पुरुमेत फेस्ताचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार निमिशा सारस्वत, स्मिता पाटील आनी लिना वेरेकर मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आशिल्लीं.
देशाची उदरगत नेटान जायत आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें अशक्य गजाली शक्य करून दाखयल्यात। तेन्ना गोंयकारांनी देशा खातीर भाजपाच्या फाटल्यान उबे रावचें अशें आवाहन आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी केलां। आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळांत आपणे केल्ल्या कामांची दखल भाजपान घेवंक नाशिल्ल्यान ताणें खंतूय उक्तायली। लोकसभा वेंचणुकीत एसटी आनी एससीच्या फुडाऱ्यांनी इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला। राजकीय आरक्षणाविशीं भाजपान गोंयच्या एसटी संघटनेचो विश्वासघात केला असो आरोप एसटीचे फुडारी रुपेश वेळीप हांणी केला। काँग्रेसीन राजकीय आरक्षणाचो विशय सुटावो करतलो म्हूण आश्वासन दिलां। ते खातीर एसटी फुडाऱ्यांनी इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें। म्हादय वाटयतले तांकांच गोंयचे जनतेन वेंचून लोकसभेन धाडचे अशें आवाहन म्हादय बचाव अभियानाच्या सुनीता सावंत हिणें केलां। गोंयच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक गोंय हे आध्यात्मीक, शिक्षणीक आनी ते भायर कोळशाचें हब जावचें कशें दिसता। पूण हे सगळे हब जातले जाल्यार ताका उदक नाका काय कितें असो प्रश्नूय तिणें उपरासला। काँग्रेसीन गोंयाक केन्ना गांभीर्यान घेवंक ना। ते खातीर लोकसभेच्या प्रचारा खातीर एकूय काँग्रेसीचो फुडारी गोंयांत प्रचारा खातीर येवंक ना। संविधानाचो अपमान करप्यांक लोक लागीं करचे नात म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आरोप। मडगांव पदयात्रा काडल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे श्री लयराई देवीची होमकर्णाची जात्रा आयतारा 12 मे ह्या दिसा मनयतले। जात्रेक मेजकेच दीस उरिल्ल्यान सध्या शिरगांव वाठारांत उमेद फांकपाक लागल्या। तयारीकूय नेट येवपाक लागला। भक्तांच्या उल्याक पावपी देवी अशी नामना आशिल्ल्या शिरगांवचे लयराई देवीची जात्रा पुराय गोंयांत फामाद आसा। 2 भक्तगण मेळून दर वर्सा जात्रेक लाखांनी भक्तगण शिरगांवा येतात। जात्रेच्या दुसऱ्या दिसाच्यान जावपी कोलोत्सवाकूय भाविकांची गर्दी जाता। जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या देवस्थान समिती कामाक लागल्या। दर वर्सा प्रमाण जात्रा यशस्वी जावचे खातीर भक्तांनी सहकार्य करचे असो उलो देवस्थान समितीन मारला। अंदूय प्लास्टीक मुक्त जात्रा जावची म्हूण यत्न करतले। तशेंच नवस केल्ल्या प्रमाण जे भावीक होमकर्णा खातीर लांकडां उपतात तांच्यांनी ती परस्पर घालची न्हय। देवस्थान समिती कडेन संपर्क करचो अशें देवस्थान समितीन मागला।
परवरी संजय स्कुलाच्या 12वीच्या विद्यार्थ्यांचो निकाल अनवर्सा 100% लागला। संजय स्कुलांच्या तीनूय केंद्रांनी मिळून 32 विद्यार्थी 12वीच्या परीक्षेक बशिल्ले। 32सांतले सगळे विद्यार्थी अनवर्सा उत्तीर्ण जाल्यात। हाचे श्रेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांक आणि पालकांक वता। मुक्तदीर मोइनुद्दीन हो विद्यार्थी जाल्यार 86% गुण घेवन संजय स्कुलांत पयलो आयला। असोच दर वर्सा संजय स्कुलाचो निकाल 100%च लागतलो अशें संजय स्कुलाचो अध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकरान सांगलें। पर्यटन खाते गोय राज्याक देशांतले उत्कृष्ट वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून प्रमोट करपा खातीर पावलां मारता। ह्याच प्रयत्नाचो एक भाग म्हणून गोय पर्यटन खाते 7 मे साकून जयपूर जातल्या ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हल बाजारांत सहभागी जावपाचें आसा। ह्या इव्हेंटान पयले दिसा खासा डेस्टिनेशन वेडिंग भर दिवपी वेडिंग इंडिया एक्सपो जातलो। हातूंतल्यान गोंयाक भारतांतले एक सगळ्यांत लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून फुडें हाडपाक आमकां संद मेळटली अशें पर्यटन संचालक सुनील आजपिका हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। गोंयांत भारतांतले नंबर 1 वेडिंग डेस्टिनेशन करपा खातीर पर्यटन खातें रोखडेंच वेडिंग डेस्टिनेशन धोरण गोंयांत लागू करपाचें आसा। हें धोरण तयार करपाचें काम चालू आसा। धोरण पास जाल्या उपरांत गोंयांत डेस्टिनेशन वेडिंगाचो आंकडो मोठ्या प्रमाणांत वाडटलो, कारण डेस्टिनेशन वेडिंग करतल्यांक खूब सोंपेपणां येतली अशी माहिती पर्यटन संचालक सुनील आजपिका हाणें दिल्या। सध्या लोकांचे जिणे पद्दतीन खूबच बदल जावपाक लागल्यात। जागरणां, खावपा पिवपाच्या वेळान बदल, कामाचो अभ्यासाचो ताण आनी हेर जायत्यो गजाली जाका लागून लोकांचे जिणे पद्दतीन खूब फरक जाणवता। व्यायामाचो उणाव, मोबायल वा संगणक स्क्रिनाचेर चडांत चड वेळ घालोवप ह्या सगळ्यांक लागून मोठसाणेची समस्या जाता। हालींच द लॅन्सेट हे संस्थेन एक अहवाल जाहीर केला, तातूंत आमचो भारत देश लठ्ठपणाच्या सापळ्यांत आडकला असो उल्लेख आयला। खास करून तरणाट्यां मदीं हाचें प्रमाण चड आसा। देखून फुडल्या वर्सांनी भारत मोठसाण आनी ताका लागून जावपी दुयेंसांचो त्रास सोंसपी लोकसंख्येचो देश जातलो असो भंय ह्या अहवालान उक्तायला। भारतांत हेर देशाचे तुळेन काळजाचें दुयेंस, स्ट्रोक आनी गोडेंमूत दुयेंस व्हड प्रमाणांत दिसून येता। अशे स्थितीन मोठसाण वाडत जाल्यार ह्या दुयेंसाचें प्रमाण आनीक वाडूंक शकता। खुबशा लोकांक स्मार्टफोनाचें व्यसन लागिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा। बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपान हाचो एक सर्वे केला। ह्या अहवाला प्रमाण भारतांतले 84% लोक सकाळीं उठ्ठात 15 मिनटां भितर आपलो स्मार्टफोन तपासतात। तशेंच दिसभर 31% वेळ लोक स्मार्टफोनाचेर घालयतात आनी दिसाक 80 खेपो लोक आपलो मोबायल तपासतात। स्मार्टफोनाचेर घालोवपी वेळांतूय वाड जाल्ल्याचो आंकडो अहवालांतल्यान प्रसिद्ध जाला। स्मार्टफोनाच्या वापरा विशीं समाजीक कारणान दुसरी सुवात मेळयल्या। उपरांत सर्चिंग, गेमिंग, शॉपिंग, ऑनलायन वेव्हार आनी बातम्यांचो क्रमांक लागता। 18 ते 24 पिरायेचे तरणाटे 35 वर्सां पिराये परस चड पिरायेच्या लोकां परस इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हेर शॉर्ट फॉर्म व्हिडिओ पळोवपाक वेळ पासार करता। दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आतां घेवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला। पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता। जिणेशैली बदलप हें हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता। काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां। हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें आसा। तशेंच निरोगी संवयी पाळप म्हत्वाचें। काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात। जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशी लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आतां घेवपाची शक्यताय आसूं येता। ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो।
उणो पावस, आडवेळो पावस आनी गारो पडप अशा सैमीक संकश्टांक लागून देशांत अंदू कड्डण उत्पादनांत उणाव जातलो असो अदमास आसा। वेंचणुकेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकाराक कड्डणाचो उणाव जावचो न्हय, दर नियंत्रणांत उरचे हे खातीर संवसारभरांतल्यान कड्डणाची आयात करप सुरू केला। केंद्रीय वाणिज्य सचिव रोहित कुमार सिंग हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण देशांत तूर, उडीद आनी मसुरीचो उणाव जावपाक लागला। ही लूट उणी करपा खातीर आनी दर नियंत्रणांत दवरपा खातीर संवसारांतल्या कड्डण उत्पादक देशांतल्या वेपाऱ्यांक भारतांत चडांत चड कड्डण निर्यात करपाचें आवाहन केंद्रान केलां। ताचो एक भाग म्हूण हालींच ब्राझिलांतल्या 3000 टन उडीद आयात जाला आनी बेगीनूच आनीक 20,000 टन आयात जातले। फुडल्या 2 वर्सां भितर गोंयचो खण वेवसाय पुराय तांकीन सुरू जातलो अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलां। 4 जुना उपरांत देशांत काँग्रेस धुंडो यात्रा सुरू जातली। हातूंत राहुल गांधी, प्रियंका ही कुशीकूच उरली। आतां काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचोच वळी वतलो असोय तोमणो अमित शाह हाणें काँग्रेसीक मारला। तशेंच गोंयचो भुरग्यान भुरगो काश्मीरा खातीर बलिदान दिवपाक तयार आसा अशें अमित शाह हांणी म्हणलां। रमाकांत खलप हे बँक लुटारू। म्हापसा अर्बन बँक दिवाळखोरींत येवपा आदीं स्वताचे आनी आपल्या सोयऱ्यांचे पयशे सुरक्षीतपणान काडून घेवन बँकेच्या हेर ठेवीदारांक खलप हांणी लुटले असो सणसणीत आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हापसा अमित शाह हांच्या लोकसभा प्रचाराच्या सभे वेळार केलो। काँग्रेसीन देशाक लुटले आनी आतां उत्तर गोंयांत बँक लूट करपीक रमाकांत खलप हांकां लोकसभा वेंचणुकेची तिकेट दिल्या। जाल्यार दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार विर्येतो फर्नांडीस हो भारतीय संविधानाचो अपमान करपी मनशाक काँग्रेसीन तिकेट दिला। हाचे वेल्यानूच काँग्रेसीची मानसिकता कळटा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। वाळपय नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतींची लिफ्ट बंद पडिल्ल्यान लोकांची गैरसोय। इमारतींत वेगवेगळी कार्यालयां आनी दुकानां आशिल्ल्यान कितल्याशाच ज्येश्ठ नागरिकांक सोपणां चडून वचचें पडटा। देखून पालिकेन बेगोबेग लिफ्ट दुरुस्त करची म्हूण थोड्याव्यांची मागणी। ही वाळपय नगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत। भायल्यान बेस बरी दिसपी ह्या इमारतीची लिफ्ट फाटल्या कांय दिसां सावन बंद पडल्या। ह्या इमारतींत वेगवेगळी कार्यालयां आशिल्ल्यान दर दिसा कितलेशेच नागरिकांचे इमारतींत यो वच करप चालू आसता। लिफ्ट बंद पडिल्ल्यान ज्येश्ठ नागरिकांक सोपणां चडून वयर वचचें पडटा। ताका लागून तांची सध्या गैरसोय जाल्या। देखून पालिकेन लिफ्ट बेगोबेग दुरुस्त करची म्हूण थोड्याव्यांची मागणी। लोकसभा वेंचणुकेक मतदान करपाक येवपी दिव्यांग व्यक्तीं खातीर वेंचणूक आयोगान खासा व्हीलचेअर्स हाडल्यात। हे व्हीलचेअर्स गोंयांतल्या पुराय 1725 मतदान केंद्रांचेर दवरतले। मतदान करपाक येवपी दिव्यांग व्यक्तींची अडचण जावची न्हय म्हणून तेन्ना सगळ्या दिव्यांग व्यक्तींनी मतदान केंद्रांनी येवन मतदान करचें अशें आवाहन नॉडल अधिकारी प्रोफेसर सुदेश गावडेन केलां।